नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय तरणाट्याची तांक विकसित भारताचे सपन करतली पुराय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युवा संवादात उक्तायलो विश्वास. आयज स्वामी विवेकानंद जयंती निमतान राष्ट्रीय युवा दिसा मनयलो. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांनी स्वामी विवेकानंद हांच्या प्रेरणादायी विचारांची काढली याद. महाराष्ट्रात देशाक राष्ट्रीय पावड्यार दिल्यात व्हड फुडारी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी शिर्डीत प्रदेश भाजप अधिवेशनात केले उलोवप. भाजपा आणि आम आदमी पक्षामदी पोस्टर युद्ध चालूच. भाजपान फटीच्या आश्वासनाचेर आपाक धरले धारेर, जाल्यार आम आदमी पक्षान क्राउड फंडिंगाचो आपणायलो मार्ग. ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस सर्तीत आयज सावन सुरवात. सुरवेक नॉर्वेच्या कॅस्पर रूड हांणी जोडले जैत. आता खबरो विस्तारान. आयज राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीत चालू आशिल्ल्या विकसित भारत युवा फुडारी संवाद 2025 कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार आयोजित एका प्रदर्शनाक भेट दिवन तांणी तरणाट्या फुडाऱ्यांबरोबर संवाद साधलो. ह्या वेळार तरणाट्यांनी विकसित भारता खातीर आपल्या दृष्टिकोनाचे सादरीकरण प्रधानमंत्र्यांचे मुखार दाखोवन दिले. भारतातल्या कांय चड गरजेच्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर अभिनव विचार आणि उपाय हांचे सादरीकरण दिसून आयले. 3 दीस चालू आशिल्ली ही कार्यावळ शुक्रारा सुरू जाल्ली. आयज युवा दिसाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत मंडपम हांगा आयोजित कार्यावळीत देशभरातल्या 3000 गतीशील तरणाट्यां फुडाऱ्यांबरोबर उलोवप केले. तशेंच 10 विशयांचेर बरयल्ल्या उत्कृष्ट निबंधांचे संकलित केल्ले पुस्तक ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी उजवाडाक हाडले. ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी तरणाट्यांबरोबर थेट संवाद साधलो. ह्या वेळार उलयतना भारतीय तरणाट्यांमदी आशिल्ली कुशळटाय हे उदरगत भारताचे सपन पुराय करतली असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायला. ये भारत मंडपम भी ऊर्जा से भर गया है, ऊर्जावान हो गया है. आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहा है, स्वामी जी को प्रणाम कर रहा है. स्वामी विवेकानंद को देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था. स्वामी जी कहते थे, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है. दर वर्सा 12 जानेवारीक व्हड आध्यात्मिक फुडारी, तत्वज्ञानी आणि विचारवंत स्वामी विवेकानंद हांची जयंती राष्ट्रीय युवा दीस म्हूण मनयतात. तांचे प्रेरणादायक जिवीत आणि सशक्त करपी संदेश तरणाट्यांक तांची सपनां पुराय करपाक आणि फुडार घडोवपाक उर्बा दिता. ह्या दिसा निमतान राष्ट्र हांणी सामाजीक संकेतथळार आपल्या संदेशात स्वामी विवेकानंद हे देशाचे व्हड आध्यात्मिक फुडारी आशिल्ले, जांणी आध्यात्मिक संदेश पुराय संवसारभर पातळावन भारतातल्या लोकांमदी नवो आत्मविश्वास निर्माण केलो अशें सांगले. तांचो वारसो चालू उरचो आणि संवसारभरातल्या अगणित लोकांक प्रेरणा मेळची अशी आस्त राष्ट्रपतींनी उक्तायली. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी 1993 वर्सा स्वामी विवेकानंद हांणी केल्ल्या चिकागोच्या प्रतिकात्मक संबोधनाक भारताच्या आध्यात्मिक गिन्यानाचो संदेश दिवन भारतीयांमदी अभिमान आणि आत्मविश्वास जागयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशात स्वामी विवेकानंद तरणाट्या मनात आवड आणि उद्देश जागयत रावता अशें सांगले. स्वामी विवेकानंद हांच्या बळिश्ट आणि विकसित भारताची तांची दृष्टी पुराय करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी सांगला. ह्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी एका खासा चित्रफिती वरवीं स्वामी विवेकानंद हांच्या प्रेरणादायी जिविताची याद करून दिली. आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है.
ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये दो संदेश हैं, इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पक्षान आम आदमी पक्ष हो पूर्वांचल वाठारांतल्या लोकांचो विरोधी आसा असो आरोप केला। पोस्टरावरवी आम आदमी पक्षाचेर टिका करतना भारतीय जनता पक्षान पूर्वांचल वाठारांतले लोक हे अवैध मतदार आसात अशें आम आदमी पक्षान जाहीर केल्ल्याचे भाजपान सांगला। हाका लागून 5 फेब्रुवारीक हेच मतदार आम आदमी पक्षाक बुद्ध शिकयतले अशें भाजपान सांगला। आज भी इंडी गठबंधन या ठगबंधन जो भी है उसका ये दोनों पार्टी हिस्सा है और सुविधा की राजनीति करते हैं। जब इनकी सुविधा होती है तो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं और जब असुविधा होती है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता। इतले मजगती आम आदमी पक्षाच्यो वरिष्ठ फुडारी आणि दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी हांणी दिल्ली वेंचणुके खातीर क्राउड फंडिंग मोहीम सुरू केल्या। आयज नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक माहिती दितना आतिशी हिणे पक्षाच्या पुराय राजकीय प्रवासात आम आदमी पक्षाच्या प्रामाणिक राजकारणाक आदार दिवपी लोकांक खातीर लोकांनी पक्षाक दान केल्ले अशें सांगलें। भौसाच्या आदारान हो पक्ष येता ती वेंचणूक लढयतलो आनी वेंचणुके उपरांत सामान्य लोकांक खातीर वावर चालूच दवरतलो अशें आतिशी हिणे सांगला। अपने चुनाव के लिए जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। इतले मजगती भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी हरदीप सिंग पुरी हांणी आम आदमी पक्षाचेर फटीची आश्वासनां दिवपाचो आरोप केला। आम आदमी पक्षाच्यो 10 गॅरंट्यो खंय गेलो असो प्रतिप्रश्न तांणी पत्रकार परिशदेत केलो। 4027 क्लासरूम्स बने पर पेमेंट इन्होंने ली 7137 की। क्लासरूम 20,000 नहीं बनाए 4027 और पेमेंट ली इन्होंने 7137 की। 10 साल में कोई नया या रेगुलर टीचर हायर नहीं किया। 43,000 permanent teachers and 13,000 guest teachers were present in Delhi schools when there was a need for 62,000 teachers, a shortfall of 6,000 teachers. They promised to make Delhi schools world class, yet over 2 लाख बच्चे जो हैं they are still deprived of education. ये world class education system है इनका।
दिल्लीत सत्तेर येतकच राष्ट्रीय राजधानीतल्या तरणाट्यांक युवा उडान योजनेखाला अप्रेंटिसशीप दितले अशें काँग्रेसीन घोषित केला। आयज ह्या योजनेची सुरवात करतना काँग्रेस वरिष्ठ फुडारी सचिन पायलट हांणी दिल्लीचे लोक काँग्रेसीक सेवा दिवपाची संद दित विश्वास उक्तायलो। हे योजनेखाला दर म्हयन्याक 8,500 रुपया दितले अशें तांणी सांगला। कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपये प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। छत्तीसगडात बिजापूर जिल्ह्याच्या राना वाठारात आयज सकाळसावन सुरक्षा दळ आणि नक्षलवाद्यांमदी चकमक सुरू आसा। या चकमकीत आतामेरेन 3 नक्षलवाद्यांक मरण आयला। या नक्षलवाद्यांकडेन ऑटोमॅटिक हत्यारां सापडल्यात। या वाठारात सुरक्षा दळाकडच्यान सोद कारवाय सुरू आसा। राना वाठारात नक्षलवादी आशिल्ल्याची खबर मेळटकच ही सोद कारवाय सुरू जाल्ली। गोयात भाजपान संघटनेच्या ताकीर 2022 वर्सा व्हड जैत मेळयले। सगळ्यांनी एकठांय काम करून परत एक फावट भाजप आणि भाजपाचोच मुखेलमंत्री जातलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। दक्षिण गोय जिल्लो भाजपा अध्यक्ष पदा खातीर प्रभाकर गावकार हांची बिनविरोध निवड जाली। दक्षिण गोय जिल्लो कार्यालयात गावकार हांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जालो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले। सामान्य कार्यकर्त्यांक सदोदीत पार्टीत मान दिला। सदोदीत पार्टी खंयच्या ना खंयच्या पदाचेर ताका व्हेला आनी जो कंटिन्युअसली पार्टी खातीर काम करता ह्या मनशाक पार्टी केन्नाच विसरना। आनी हे सगळें सांगता आसतना प्रभाकरा सारकिलो कार्यकर्तो आमच्या एसटी म्हणजे ट्रायबल मोर्चाचेरय काम केलें। आज तो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर डायरेक्टर म्हणूनय काम करता। केटीसी कॉर्पोरेशनाच्या आमच्या एखाद्या कॉर्पोरेशनाचेर डायरेक्टर म्हणूनय तो काम करता। म्हणजे ताजी आशिल्ली स्किल्स ह्यो वळखून म्हणजे आपल्या प्रयत्नात आसतले किंवा पार्टीच्या सपोर्टात आसतलो तो कॉपरेटिव्हच्या ह्या इलेक्शनात म्हणजे आपण गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह ही अपेक्स बँक या लेवला पर्यंत पावलो। गव्हर्नमेंटान ताका केटीसीच्या डायरेक्टरा पर्यंत ताका डायरेक्टर ह्या पोझिशनाचेर पावयलो आणि आज सगळ्यात व्हडलें पद ताका आमी म्हणटा की जिल्हा अध्यक्ष पद हे ताका फावो जाला।
या कार्यावळीक मंत्री सुभाष फळदेसाय, माविन गुदिनो, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, दामू नाईक, नरेंद्र सावयकार, आमदार दिगंबर कामत, दाजी साळकार, उल्हास तुयेकार, निलेश काब्राल, संकल्प आमोणकार, बाबू कवळेकार हाजीर आशिल्ले. नव्यान वेचून आयिल्ले अध्यक्ष प्रभाकर गांवकार हांणी पदाचो स्वीकार करतना भाजपान नव्यान दिल्ली जापसालदारकी योग्य तरेन सांबाळटलो अशें सांगलां. भारतीय जनता पार्टीचे हांवें काम 2003 सालाक सुरवात केली. सुरवातेक बुथाचो अध्यक्ष ह्या सुरवात केल्ली. तेजे नंतर रोखडोच निवडणूक जाली आनी त्यानंतर रोखडोच आमचे हांगा सुभाष फळदेसाय आसात त्या वेळचे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष आणि हांव जनरल सेक्रेटरी थिंगच्यान आमची खरी भारतीय जनता पार्टीचे कामाक सुरवात जाली. वेगवेगळे पदां भूषीत केलो. आम्ही एक हातून पहिले आसा भारतीय जनता पार्टीक शॉर्टकट ना. तुका जर पार्टीचे जर स्थान मेळत जाल्यार त्या प्रोसेसांतल्यान वचपाक जाय. सादारणशे 20 ते 23 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे काम आमी प्रामाणीकपणान करता. म्हणून आयज ह्या पदा पर्यंत पावपाक म्हाका पार्टीन संद दिली. शांतादुर्गा विजयते कला मंडळ कुंकळे म्हार्दोळ आणि कला संस्कृती संचालनालय हांचे जोडपालवान 10व्या उर्बा महोत्सवाचे आयोजन कुंकळे म्हार्दोळच्या फुटबॉल खेळा मैदानार जाले. या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, राजेश तारकार, थळावे पंचायत वांगडी, देवस्थान समितीचे वांगडी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उर्बा महोत्सवासारख्या कार्यावळींतल्यान प्रतिष्ठीत व्यक्तींकडल्यान उर्बा घेवन आपलो फुडार कसो घडोव येता हो उद्देश तरणाट्यांनी दवरचो असो उलो मंत्री गोविंद गावडे हांणी मारला. अत्यंत गरीब परिस्थिती येदे व्हडली उत्तुंग अशी भरारी मारिल्ली आसात आपल्या या बुद्धीच्या बळाचेर. आणि ही एक उर्बा किंवा खंयचो एक महोत्सव जाता तो महोत्सव फक्त आपल्या 2 दिसाच्या मौज मजेच्या दिसा खातीर न करता आसतना तातूंतल्यान आमी कितें तर घेतले, तातूंतल्यान कोणाची तर आमी प्रेरणा घेतले आणि आपूण घडटलो हो एक उद्देश साधप आणि आसप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण हेच ते वय आसा, होच ते दीस आसात जेणेन करून आज पासून जर संकल्प जर दोळ्या मुखार जर हाडले जाल्यार म्हाका दिसता त्या संकल्पाच्या वरवीं आमी प्रकल्प उबे करपाक शकता. ह्या वेळार उलयतना उद्देजक राजेश तारकार हांणी विद्यार्थ्यांनी बरी कामगिरी करून समाजात आपले नाव व्हड करचे अशा उतरांनी हाजीर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. प्रोग्रामाक स्पेशल गेस्ट म्हणून जेन्ना म्हाका नंदनान आपयलो तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसलें की ग्राउंड लेवलाचेर गोंयांत जी कामां जाता त्या लोकांक मेळप, तांच्या बरोबर इंटरॅक्ट करप हेची एक संदी. सर्वात प्रथम नंदन हाच्या नावाचो अर्थ सांगता तेन्ना देवाक पयलीं कळलो आसतलो, तो जल्माक आयला तेन्ना कळलो आसतलो. नंदन म्हणजे दुसऱ्यांक खुशया दिवपी, दुसऱ्याची एनर्जी वाडोवपी, हॅपीनेस दुसऱ्याच्या लायफान हाडपी तेका नंदन म्हणटा. आनी लकीली ताचें नांव नंदन आसा. देवाक पयलीं खबर आशिल्लो तो अशें कितें तरी करपाचो आसा म्हणून समाजाक लागून एनर्जी वाडोवपाचो आसा. उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी आयज देहरादूनात पयले आंतरराष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी शिखर परिशदेचे उक्तावण केले. राज्यातल्या सांस्कृतायेक परदेशात नामना दिवन राज्यात गुंतवणूक आणि पर्यटनाक चालना दिवप हो ह्या शिखर परिशदेचो हेत आसतना मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी सांगले की ह्या कार्यावळी वरवीं भारतीय विचार आणि संदेश परदेशात रावपी नागरिकांमेरेन पावतले. आप सभी जानते हैं आज आप विदेशों में रहते हैं. आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है. चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं. आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर
न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी आपल्या महाराष्ट्र भोवडेर भाजपाच्या प्रदेश अधिवेशनात वांटो घेतलो। शिर्डी हांगा आयोजित ह्या अधिवेशनात उलयतना गृहमंत्री अमित शहा हांणी साईबाबांच्या जन्म अशा उतरांनी समेस्तांक येवकार दिलो। महाराष्ट्रान देशाक व्हड फुडारी दिल्यात अशी तोखणाय तांणी ह्या वेळार केली। उद्धव ठाकरे हांका नागरिकांनी आपल्या मतदानावरवी फावो ती जाप दिल्या अशी खर टिका तांणी विरोधी गटाचेर केली। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था। झूठ फरेब कर मुख्यमंत्री बने थे, वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम एक मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। गुजरात अहमदाबाद हांगा आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सवाचे आयोजन केला। देश विदेशांतल्यान व्हडा संख्येन पतंग उडोवपी ह्या उत्सवात वांटेकार जाल्यात। गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हांणी ह्या उत्सवाचे उक्तावण केले। 14 जानेवारी मेरेन चालू आशिल्ल्या ह्या पतंग महोत्सवात वांटेकार जाल्ल्या पतंग उडोवप्यांनी ह्या महोत्सवावरवी गुजराताक संवसारीक पावड्यार एक आगळी वळख करून दिल्या अशें तांणी सांगला। एकदम जोश के साथ, एकदम भरी जोश के साथ आपको कई देशों से और प्लस अपना भारत से भी जो कई जगह से आए हुए पतंगबाजियों की आपको पतंग उठाते हुए यहाँ नजर आएगा। मुझे ये शौक पिछले 8 साल से लगा है, उसके बाद छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा वातावरण है जो एक अनोखा है, अनुभव काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत कलरफुल है और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है। काइट फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं वर्ल्ड में, उसमें से एक ये बहुत फेमस फेस्टिवल है और हर एक काइट फ्लायर का एक सपना होता है कि यहाँ पे आवे। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्यात भारताचे प्रतिनिधित्व करतले। या महिन्याचे 20 तारखेक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हूण डोनाल्ड ट्रम्प सोपूत घेतले। या भोवडे वेळार डॉक्टर एस जयशंकर नव्यान वेचून आयिल्ल्या प्रशासनाचे प्रतिनिधी आणि कार्यावळीक हाजीर आशिल्ल्या हेर मानेस्तांबरोबर बसका घेतले।
पारसेच्या श्रीदेवी भगवती देवळाच्या वाठारात 18 आणि 19 जानेवारी दिसा महाबळेश्वर सुर्लीकर यादिस्तीक अखिल गोय पावड्यावेली दादलो आणि बाय सर्तीचे आयोजन केला। पारसेच्या प्रभुदेसाई फाउंडेशन कार्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत आयोजन समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र प्रभुदेसाई आणि हेर समिती वांगड्यांनी ही माहिती दिल्या। या सर्तीत गोयातले फामाद असे कबड्डी गट वांटेकार जातले असे तांणी सांगले। जैतिवंत दादल्या गटाक 25,000 रुपया इनाम आणि चषक, जाल्यार जैतिवंत बायला गटाक 15,000 रुपया इनाम आणि चषक फावो जातले। जानेवारीच्या 18-19 तारखेक भव्य असो कबड्डीचो टुर्नामेंट जाचे आयोजन 500 गावांत करपाचे अशें आमी थारायलां। 18-19 ह्या 2 दिसांक सांजे फ्लड लायटीचेर ह्या मोठ्या भव्य कबड्डी टुर्नामेंटाचे आयोजन श्रीदेवी भगवती पारसे ह्या प्रांगणात फुल फ्लॅज असे 2 दीस चलतले। सांजे 3 ह्या टुर्नामेंटाची सुरवात जातली 18 तारखेक आणि 19 तारखेक साधारण 10 च्या दरम्यान हाचे फायनल जाऊन ताचे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन बी जातले। आणि ह्या दोन्ही कार्यक्रमा खातीर उद्घाटनाच्या आणि हाचे कडेन असे प्रमुख पावणे बी बरे आपयल्ले आसात। भारतीय क्रिकेट पंगडाचो फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी इंग्लंडा आड जावपी 5 T20 मॅचींच्या माळे खातीर भारताच्या पंगडाचो वांगडी आसतलो। ही माळ 22 जानेवारी सावन कोलकातात सुरू जातली। इंग्लंडा आडच्या माळे खातीर मुखेली सूर्यकुमार यादव सयत पुराय भारतीय पंगडाची घोषणा काल जाल्या। ह्या माळे उपरांत एका दिसाची खेळामाळ जातली। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस सर्तीक आयज सावन सुरवात जाल्या। नॉर्वेचो खेळगडो कॅस्पर रूड हाणें जैतान आपल्या अभियानाची सुरवात केली। या सर्तीच्या पहिल्या मॅचीत कॅस्पर रूड हाणें स्पॅनिश खेळगड्या आड 6-8-3, 1-6, 7-5, 2-6 आणि 6-1 अशें जैत सोडले। ऑस्ट्रेलियन ओपनाचे वस्तादपण मेळोवपा खातीर प्रबळ दावेदार आशिल्लो नोवाक जोकोविच हाचेर सगळ्यांचे लक्ष आसा। जोकोविच ह्या सर्तीत 25वें वस्तादपण मेळोवपाची मोख दवरतलो। पहिल्या फेरयेंतल्या मॅचीत नोवाक जोकोविच भारतीय वंशाचो अमेरिकी खेळगडो निशेश बासवा रेड्डी हाच्या आड खेळटलो। आयज जावपी खेळांत भारताचो टेनिस खेळगडो सुमित नागल चेक रिपब्लिकचो तोमाश महाच हाच्या आड खेळटलो। इतले मजगती बायला टेनिस खेळगडी आर्यन सबालेंका या सर्तीत आपले 3रे वस्तादपण मेळोवपाची मोख दवरतली। भारताचो श्रीराम बालाजी आणि मेक्सिकन खेळगडो मिगेल एंजेल ही जोडी आपल्या अभियानाची सुरवात करतली, जाल्यार पहिल्या मॅचीत ही जोडी युक्रेनियन आणि नेदरलँडाच्या जोडी आड खेळपाची आसात। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.6°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.4°C इतले नोंद जाला। आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। भारतीय तरणाट्यांची तांक विकसित भारताचे सपन करपाची पुराय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युवा संवादात उक्तायलो विश्वास। आयज स्वामी विवेकानंद जयंती निमतान राष्ट्रीय युवा दीस मनयलो। राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांनी स्वामी विवेकानंद हांच्या प्रेरणादायी विचारांची काढली याद। महाराष्ट्रान देशाक राष्ट्रीय पावड्यार दिल्यात व्हड फुडारी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी शिर्डीत प्रदेश भाजप अधिवेशनात केले उलोवप। भाजपा आणि आम आदमी पक्षामदी पोस्टर युद्ध चालूच। भाजपान फटीच्या आश्वासनाचेर आपाक धरले धारेर, जाल्यार आम आदमी पक्षान क्राउड फंडिंगाचो आपणायलो मार्ग। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस सर्तीक आयज सावन सुरवात। सुरवेक नॉर्वेच्या कॅस्पर रूड हांणी जोडले जैत। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा।
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।